सावळबाब हांव तुमचे कडच्यान सुरवात करता. विधानसभेचे टोटल कामकाज जशें पयलीं चलतालें, जितले दीस चलतालें तितलें आतांच्या काळांत चलता अशें तुमकां दिसता काय कितें? आनी दुसरो हो जो नवीन जो रूल आयला की म्हायती जर विचारपाक जाल्यार फाटले 5 वर्सांचीच विचारा, ह्या दोनूय गजालींचेर तुमकां कितें दिसता? विधानसभेचें कामकाज चडांत चड दीस चलूंक जाय अशी मागणी सदांच विरोधी पक्ष करता. जेन्ना भाजपचे पयले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर विरोधी पक्ष आशिल्ले तेन्ना सदांच हो प्रश्नाचेर झगडटाले विधानसभेंत आनी बऱ्याच वेळाचेर ताजे मागणे मान्य जाताले. परंतु जालां कितें, जेन्ना सत्ता आसता पळय तेन्ना सत्तेच्या वेळार ते कितें करतात की कमीत कमी विधानसभा कामकाज चलचें अशें म्हणून. कारण विरोधी पक्ष आतां खरें म्हळ्यार आतां गोंयांत पळोवंक कितें आमदार विरोधी पक्ष खूब सामके कमी आसात आनी चडशे नवे बी आहात ते. त्यामुळे सरकार भिवपाची कांय गरज नाशिल्ली. तरी आसतना सरकारान एकदम 4 दिसाचें हाडलां. हें म्हाका दिसता की बरोबर न्ही, अशें जावंक जायना. दुसरें कितें जालां, तूं म्हणटा पळय अंडर रायट टू इन्फॉर्मेशन, म्हाज्या सारको एक मनीस खंयची म्हायती केन्नाची मागूंक शकता. म्हणजे 10 वर्सांची, 20 वर्सां पयलीं, 25 वर्सां पयलीं, जाल्यार आमदाराक 5 वर्सांचें बंधन घालचें पळय हें सामकें चुकीचें. कारण हो आमदाराचो जो एकूण अधिकार, विशेष अधिकार आसता तांकां स्पेशल रायट्स, ताजेर अतिक्रमण अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर हे दोनूय प्रस्न पळय आहा ताजे सभापतीन फेरविचार करप खूब गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. सिद्धार्थ बाब, तुमी ह्या दोनूय विशयां कडेन कशें पळयतात आनी तुमकां हें बरोबर दिसता काय कितें? जशें सावळ बापान सांगलां न्ही तशें दिसान दीस म्हणजे एवरी इयर जर तुमी पळयल्यार तर ट्रेंड लोकसभेचे किंवा राज्यसभेचे खंय खंय आसा ते कमी कमी जायत आसा. आनी लोकशाही खातीर ही बरीशी गोश्ट न्ही. लोकशाहीचे परमोच्च ठिकाण म्हणजे एक तर लोकसभा किंवा राज्यान राज्यसभा. आता राज्यसभान जर डिस्कशन करतले, खंयचे आवाज उठतले, लोकांचे प्रश्न उचलतले, प्रायवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस करतले जाल्यार त्या खातीर पयलीं तितलो टायम आसपाचें हे व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट. तो टायम कर्टेल करून हे बेगीन भंग करून ते इम्पॉर्टंट प्रश्न राज्यसभेन आनी जितलो टायम आसता तो अर्दो तुमी बॉयकॉट करून आनी ते व्हडल्यान एकामेकाचेर आरडप आनी सभागृहाचें कामकाज जे एजेंडाचे जे आसता ते सुद्दां कंप्लीट जायना, ही खूब म्हणजे खेद आनी दुख्खाची गोश्ट आसा. Now, as far as I will just take 2 minutes to explain at least what I understood by that history of 5 years. Now, for example, एक उदाहरण जर दिवपाचें जाल्यार एक स्टेट ह्या शब्दाचो तुमी अर्थ पळयात. द व्हेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेट इंडिया दॅट इज भारत शॅल बी युनियन ऑफ स्टेट्स. ह्या स्टेट एक पर्टिक्युलर अर्थ आसा. स्टेट म्हणटकच गोवा जाली किंवा महाराष्ट्र जाली. तशेंच जर तुमचे आता मूलभूत हक्क जर कोणी हिरावून घेतले जाल्यार आमी रिट पिटिशन फायल करतात. ते स्टेट म्हणजे तुम्ही आता जाय जाल्यार तुम्ही गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर करूंक शकता. सो ताकाय स्टेट म्हणटात. पूण ह्या दोन्ही स्टेटांत खूब अर्थ आसा. फाल्यां गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणना आय विल हॅव अ कॅबिनेट ऑफ माय ओन, आय एम ऑल्सो स्टेट म्हणून. सो वेन यू स्पीक अ पर्टिक्युलर वर्ड इट हॅज पर्टिक्युलर कॉन्टेक्स्ट. आता हिस्ट्री म्हणटकच आता अनेक लोकांचे अशें म्हण आसा की हिस्ट्री हॅज टू बी लिटरली इंटरप्रेटेड. तशें 500 वर्सां पयलीं सुद्दां आमी हिस्ट्री आसा, मॉडर्न हिस्ट्री आसा, कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री आसा, ब्रॉन एज हिस्ट्री आसा, स्टोन एज हिस्ट्री आसा. नाव दॅट हिस्ट्री वील हॅव टू बी अंडरस्टूड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लोकसभा or legislative assembly. Now let us take a situation where somebody asks a question about, say, Kadamba kings. When was the last Kadamba king? When did he die? Is the death certificate available? Now government may not be in a position to give that. Having said that, reducing it to 5 years is also not correct. आता म्हाका एक सांगात, मायनिंग एक इम्पॉर्टंट इशू आसा तो 2012नच बंद जाला. आता मायनिंगाचेर तुमकां जर एक इफेक्टीव डिसिजन घेवपाचो आसा किंवा ताचेर डिस्कशन करपाचें आसा जाल्यार 5 वर्साचो तुमी लेखाजोखा हाडून कसो ताचेर हे करपाक सोदतले. सो वेदर इट शूड बी 5 years और इट शूड बी 14 years और इट शूड बी रायट फ्रॉम 1961. कित्याक माय पर्सनल ओपिनियन जर तुमी विचारशात जाल्यार आमकां ज्या दिसा लिबरेशन मेळ्ळें त्या दिसान पासूनचे जे कितें सरकार कडेन जे कितें तपशील आसा तो तर सरकार हाडून दिवपाक ओब्रिगात आसा. आनी इट शूड बी फ्रेम्ड इन सच अ मॅनर दॅट फ्रॉम 19 December 1961 गव्हर्नमेंट वूड बी ड्युटी बाउंड टू प्रोवायड ऑल द इन्फॉर्मेशन. म्हाका दिसता सिद्धार्थ बाब, एक इतली जर आमी विधानसभा पळयल्यात
1961च्या पयलींचे प्रश्नय खंयच्या आमदारान विचारले ना Correct, की आज अकस्मात तुगे 5 वर्सांची विचारा म्हणून सांगपा Correct, खातीर correct. 1945 कितें जाल्लें आझाद मैदानाचेर लोहिया आयले तेन्ना कितें जाल्लें असले प्रश्न काय विधानसभेक केन्ना कोणी विचारना. So therefore, I am saying that it should be available from 19 December 1961 61. as a matter of course, as a matter of right and in all fairness. ओके दुर्गादास बाब तुम्ही या गजाली कडेन तुमगे तर सरी पेटला तुमगे राजकारण कुशीक दवरया आणि एक विधिमंडळ कामकाजाचेर उलोवया. सो ह्या दोन्ही विशया कडेन तुमी कशें पळयतात? पळयात प्रमोद बाब, एक म्हणल्यार विधानसभा 2019 जर तूं काडून पळयत बाब मनोहर पर्रीकर ज्या वेळार बरें ना जालें मागीर तांच्या हाज्या नंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कसोच एसेंब्ली फेस करूंक सोदना. पयलीं ताका कोविडाची साथ लाभली 2 वर्सां. आतां कोविड ना अशा वेळाचेर लोकांचे प्रश्न आसा. आतां आमदार कितले आसा? टेक्निकली आतां आमदार ओपोजिशनात 7 आसा. 7तले 6 जण नवे आमदार आसात जे बाकी आमदारांक इतले वर्सां भायर रावन पळयताले, जे कामकाज शिकपाक आयल्यात, जे लोकांचे प्रश्न मांडपाक आयल्यात, जे तळमळीन आयल्यात. तांच्या बरोबर आमचो अध्यक्ष आसा जो सिनियर आहा, जो 3 टर्म MLA आहा. आनी अशा वेळाचेर सडनली एक दीस नोटिफिकेशन येता ज्या वेळाचेर एसेंब्लीचे प्रश्न तयार करपाक आमदार बसतात आनी नोटिफिकेशन येता की कट डावन टू 5 years. अरे स्कॅम जाले. भारतीय जनता पार्टीन PSC रिपोर्ट म्हणून बोवाळ केलो, इल्लिगल मायनिंग म्हणून बोवाळ केलो. जेन्ना फाटले फावट क्वेश्चन घाले ते म्हळें की PSC रिपोर्टूच ना. मागीर हाजो अर्थ कितें? स्कॅम ना. मागीर तुमी जे इतके लोकांक भितर उडयले, इतले मायनिंग उडले, लाखभर लोकांचे नोकऱ्यो गेल्यो, काम धंदे गेले. सो हाजेर रिस्पॉन्सिबल कोण? सो तुमी एक्झॅक्ट जर इन्फॉर्मेशन मेळटली जाल्यार असेंब्ली ओ सभागृह आज आमच्या सावळ बाबान सांगले पब्लीक जो रिप्रेझेंट आमचे सारखे मनीस पब्लीक आमकां RTIचेर 20 वर्सां पर्यंत आमकां म्हायती मेळूंक शकता. आनी आमदारांक आतां निवडून आयिल्ले आमदार लोकप्रतिनिधी तांकां तुमी कर्टेल करतात 5 वर्सां खातीर. मागीर आमदारान करप कितें? मागप खंयच्यान? सो हांव कितें म्हणटा 33 मेजॉरिटी आसा म्हणून सत्ता तकलेक मारूंक जायना. नो डावट रुलींग वील हॅव देअर वे बट आमच्या अध्यक्षान सांगला तशें लेट ओपोजिशन हॅव देअर से एटलिस्ट. हांगा कितें जालां दे डोंट हॅव अ डायलॉग. मेंटॅलिटी अशी जाल्या की विरोधकांचे आयकूनच घेवपाचें ना. वी वील डू वॉट वी वॉन्ट. कॅन अ डॅम एटिट्यूड. दिस शुड स्टॉप. ओके यतीश बाब दोन्ही विशया कडेन तुमी मतां आयकली बाकीच्यांची. तुम्ही या दोन्ही विशयांचेर सरकाराची भुमिका कशी मांडटा? पण हांव तुमकां एक पयलीं म्हणजे सांगता की certain people in the opposition want to unnecessarily sensationalize this issue, which people are seeing through. Because I will point out to you, since 2005, Honorable Law Minister and Minister for Legislative Affairs, Mr. Cabral, has also spoken about this. Ki since 2005, if you see the tenure of winter session, it has not exceeded 5-6 days. Since 2005, ते उलयल्या. आणि आय एम ओनली रिइटरेटिंग इट वॉट ही हॅज स्पोकन. हें तुमकांय खबर आसतलें. इट इज इन पब्लीक दीस. सेकंडली हें आतां उलयता पळय 5 वर्सां गोंयान रुल्स ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस म्हणून जे रुल्स आसा ताज्या प्रमाणे हाऊस चलता. जस्ट टू पुट इट इन पर्स्पेक्टीव, जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तेन्ना गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली वर्कड एज पर द उत्तर प्रदेश रुल्स ऑफ 1958. आफ्टर some time, Goa Legislative Assembly constituted and adopted its own rules. Now they were presented to the House on 4th October 1973 and accepted from 6th October 1973. Now these are called as the rules of procedure and conduct of business house of the House rules. आता हातून जर रूल 37 पळयत हांव कित्याक म्हणटा तुमकां स्पिकराचें जें आमी एकाडेमीक डिस्कशन करता देरफॉर वी हॅव टू पुट इट इन द रायट पर्स्पेक्टीव म्हणून हांव तुमकां दाखयता हें कायद्याचें. तुम्ही जर स्पिकराचें हें पळयत लेजिस्लेचर सेक्रेटरीचें डायरेक्शन जर पळयत जाल्यार इट इज इन टर्म्स ऑफ रूल 307 इन फर्दरन्स एंड रिलेटिंग टू रूल 37. आतां रूल 307 जी आसा ती तुमी पळया. इट इज इंटरप्रिटेशन एंड रिमुवल ऑफ डिफिकल्टीज. म्हणजे इफ एनी डाउट अरायझीस एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन्स ऑफ द रूल्स द डिसिजन ऑफ द स्पीकर शॅल बी फायनल. दिस इज 307. दिस इज एडिंग क्लॉज. Now you come on to the main provision, that is rule 37. आता rule 37 कितें? Form and content of questions. क्वेश्चनां कशी विचारची हें rule 37 आसा. आनी तातूंत पळय how it opens up पळय. No question may be asked which does not satisfy the following conditions. Namely, तातूंत भितर all together 22 conditions आसा. आनी तातूंत 21st condition जे आसा
it shall not ordinarily ask information on matters of past history. Now this is existing in the rules in subclause 21 of Rule 37. Okay. Now therefore, what I am trying to say, that what the direction of the legislature is, it has added only these 5 years, because ultimately the way I look at Wad it is on 5 years only. nahi? no, but you see, Yeah. Let me complete. Therefore I'm saying, let me finish, then I'll come to you. There is no nothing. Durgadas, wait, let me, Durgadas, I'll come to you, let him finish, I'll come to you. facts. No, Durgadas, I'll come to you, wait. I am under impression we are in a debate. So let me make my point. यतीश बाब दोनच मुद्दे आहात. पहिलो मुद्दो असा की मॉन्सून सेशन तुम्ही कर्टेल केलें बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जे इतले दीस जावपा आशिल्लें तेन्ना सरकारान सांगलें की आमी विंटर सेशन लॉंगर घेतात बिकॉज आतां आमकां कोड ऑफ कंडक्टा लागून मॉन्सून सेशन कर्टेल करचें पडटा. आज तुम्ही विंटर सेशन कर्टेल केलें. There is no question of curtailing. तुका हांव तेच सांगता. नाही, See the कर्टेल तुम्ही perspective. मॉन्सून सेशन कर्टेल केली न्ही. तुम्ही मॉन्सून सेशन कोण- 25 दिसा वयल्यान कोण- 10 दिसांचेर हाडलें. I'll come to you. Yeah. यतीश बाब. You are asking me a question. Yes. Not somebody from Goa forward. Yes. Therefore I am saying. Yeah. You see the perspective. The perspective is that म्हाका तें कळना हे सेन्सेशनलाइज करता पळय 2000 Durgadas, I'll come to you. Durgadas, I'll come to you. Durgadas, don't interrupt. I'll come to you. Yeah. म्हाका कळना हे कितें Yes. म्हणून. Is it a matter to remain in relevance? Question is very simple. I am answering your question Yeah, yes. so long as that gentleman keeps quiet. Yes. See, when you talk of winter sessions, you see since 2005, पयर लॉ मिनिस्टर उलयलो ताजेर. winter session ना ऐक let me तुम्ही complete. monsoon session Let me curtail केलं सांगलें आमी let winter me session complete. घेतलें Let म्हणून. me complete. Yeah. Winter sessionaचे आमी हाजेर आसा. We are on the anvil of I'll winter come to session. Durgadas, yeah. So I am talking of winter session. Now, as far as winter session is concerned, Honorable Law Minister and Minister for Legislative Affairs has spoken Yeah. that since 2005, session has always been for 5-6 days. Now, the curtail जे आसा पळय, कोण धावना क्वेश्चन्स जी येता, तू जाय तितली क्वेश्चनां जी येता तुज्या हातून ती सगळी उत्तरां मेळटा. Please understand, nobody is running away. Everybody is ready to face the house. तुम्ही मॉन्सून सेशन कर्टेल केलें आणि सांगले की आम्ही हे दीस विंटर सेशनाक ऍड करता म्हणून. See, आणि आज ते केले ना. no, it is like this. Whatever, even the opposition, Yeah. if they have to speak something about this subject, I am speaking in terms of law, I am not speaking in terms No, of that's why politics. I'm saying what has happened. If you want, the business Yeah. of the house is decided by the business advisory committee. Now, if the opposition, if any member of the opposition, because I am on a very academic discussion, if any member of the house wants to speak, if any member of the opposition wants to give his suggestion, he should have taken it to the business advisory committee. No, this is not opposition suggestion. This is what government promised us. Government is not running. Is misguiding. Okay, yeah, Government let us- is let not us- running yeah, away. yeah, Durgadas, Number tell of me, days yeah, is not Durgadas, big. म्हाका yeah. कळना. Number of हांगा days number is of not days big. बोवाळ घालून कांय जावना. Yetish, बोवाळ घालून कांय जावना. Number of days is not बोवाळ घालून कांय Yetish, let जावना. Durgadas speak Bowl now. now, Yeah, bowl yeah. now. Durgadas, Let me- make your point. Make your point. See, I want to Yeah. make a quick point. Yes. Yatish Toso Boro smart. What he said, I am not talking this. I am just referring Nilesh Kabral's statement. What Nilesh Kabral made a statement. ताणे म्हळें की 2001तल्यान केन्नाच असे इन्स्टन्स नासले की प्रायव्हेट मेंबर्स डे पयले सेशनाक नासताले म्हणून. आय विल गिव यू द डेट्स. 19 January 2001 private members day, 18 January 2002 private members day, 14 February 2003 private members day, 20th Feb 2004 private members day, 14 January 2005 private members day, 17 January 2006 private members day, 11 Jan 2008 private members day. अशी वर्स आसा. 6th Feb 2009 private members day, 26 March 2010 private members day, 4th Feb 2011 private members day. ना ते आनी वर्स आसा. एकूच वर्स नाशिल्ले 2018 when मनोहर पर्रीकर बाब बरो नाशिल्लो त्या वेळार एक दिसाचे सेशन जाल्ले. When you were in the government, 2021 is it that year? लोकसभा election. Is it that year when you were in the government? याने तुम्ही Is it that सरकार year when you were in the government? 2020 when there was a pandemic. No, जेन्ना तुम्ही- no, 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 There तुम्ही was सरकार आशिल्ले. मनोहर बाब पर्रीकर. जेन्ना काय government आशिल्ले. No, so I am telling so Durgadas, what Nilesh Kabral said. Nilesh No, Kabral Durgadas. said since 2005. Durgadas, so सावळबाब जे म्हणटा. I am giving you instant No, from 2001. Durgadas सावळबाब जे म्हणटा की 2001 सत्तेर असताना एक उलो आणि सत्तेचे भायर दुसरे उलो. पेंडेमिक आम्ही नाशिल्ले पेंडेमिका टायमार. पॅन्डेमिका टायमार 2018 तुम्ही आशिल्ले. पर्रीकर बरो नासलो. 2018 त्या वेळाचेर एकूच दिसाचे सेशन जाल्ले
and which was unanimously decided by the ruling and the opposition, Okay. where leader of opposition agreed. Okay. I just want to I make gave one the point. date. Yatish, I'll come to you. Yatish, I'll come to you. Just don't Yeah, fire. Yeah, okay. Durga, We come with yeah, facts and Durga, figures. Durga, yes.